प्रेस कॉन्फरन्साक हांव लॉरेन्स डिसिल्वा आनी म्हज्या सांगाताक आसा मिस्टर पॉप्रीस वास, आमचो कोर्तालींचो कन्व्हेनर फॉर आम आदमी पार्टी आनी ऑल्सो अ झेडपी कॅन्डिडेट इन कोर्तालीं. तर आयचो जो आमचो मुद्दो आसा हो मुद्दो आसा कोलाचेर आनी काँग्रेस आनी बीजेपी जी पॉलिटिकल गेम खेळपाक सोदता आनीक जे इमोशन्स लोकांचे इमोशन्सा वांगडा खेळपाक सोदता ही इमोशन्स काँग्रेसाची आनी बीजेपीची एक्सपोज करून लोकां मदीं हाडपाक. तर पयले सुवातेर इन द इयर 2010 जेन्ना सेंट्रलान तसोच स्टेटान काँग्रेसाचो गव्हर्नमेंट आसलो आनी तेन्ना इन द इयर 2010 then CM Mr. Pitambar Kamath had given the permission and also said that MPT आणि अदानीच्या मध्ये एक डील झाल्या बर्थ एक्सटेंड करपाक टू हँडल ओनली कोल जे ते इम्पोर्ट करून हाडटले फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. आणि जेन्ना पारेकर जेन्ना सीएम आसलो आणि जेन्ना तो आपले असेंब्लीत आसलो तेन्ना ताणे फ्लोरार दिगंबराचे लेटर एक्सपोज केल्ले आनी सांगलेले की इन 2010 जे काम आसले बताचे 2010 स्टार्ट जाल्ले आनी 4 वर्सां लागून 2014 हे काम सोंपलेले म्हणून. तर आयज आमचो प्रश्न काँग्रेसाक आनी बीजेपीक हाचेर एक कळोन येता की काँग्रेस आनी बीजेपी दोन्ही एकूच जावन आसा आणि आयज तांकां भिरांत लागल्या, आयज तांकां एक भंय पडला की आम आदमी पार्टी जे भाशेन लोक आज आम आदमी पार्टीचेर ट्रस्ट दवरता, लोक आज आम आदमी पार्टीक एका भाशेन गोंय सेव्ह करतलो साल्वार करतलो म्हणून समजून घेता. ताका आयज भंय पडला की आम आदमी पार्टी आपली सिटां उडयतली म्हणून आनीक ज्या जाग्यार त्यांचे ट्रेडिशनल काँग्रेस बीजेपी वोट बँक आसले, जे जाग्यार ट्रेडिशनली काँग्रेस आनी बीजेपी तांचे रिजर्व सीट आसले सारखे 100% ती सिटां जिखून तांकां येवपाक एके भाशेन त्रास जातले अशें तांकां दिसता. आनी हे तांकां दिसोन आयज ते लोकांचो जो मुवमेंट आसा कोलाचे अगेन्स्ट आमकां कोल नाका, गोंयांत कोल हब करपाक नाका, हो मुवमेंट आयज काँग्रेसाचे आमदार आनी बीजेपीचे आमदार हायजॅक करूंक सोदता. काँग्रेसाक आनी बीजेपीक इतले लोकांचे पडलेले जाल्यार आज काँग्रेस आनी बीजेपी असेंब्लीत हो इशू घेता आसले आनी असेंब्लीत बराबर मेळोन हो इशू ओपोज करता आसले हो डबल ट्रॅकिंग आनी गोंय साल्वार करता आसले. हांकां असेंब्लीक कांय करचें नाका. हे जेन्ना असेंब्ली चलताली तेन्ना हे भिताले एक दीस निघून ताणें असेंब्ली करूं ना, हाफ डे असेंब्ली करून ते सोडून गेले. असेंब्लीत ताणें हो इशू पासून घेवं ना. पूण आयज हजारांनी लोक जेन्ना एकठांय जाता, आयजचे स्टेटीन पळोवपाक गेल्यार मोर दॅन 500 कोविड डेथ जाल्ल्यो आसा. जे जाग्यार हजारांनी लोक एकठांय जाता थंयसर आयज काँग्रेसाचे आनी बीजेपीचे आमदार तेच भाशेन दुसरे ऑपोजिशन पार्टीचे आमदार आयज हे लोकां मध्ये गेल्ले दिसता. फक्त एकूच पिरातेन की बाबा आयज आमी लोकां मध्ये येना जाल्यार लोक आमकां उडयतले म्हणून दे ओनली वॉन्ट टू डू पब्लिसिटी. दे आर ओनली जॉइनिंग द मुवमेंट. वन इज टू हायजॅक इट अँड सेकंड टू डू द पब्लिसिटी. आमी आसा आमी कितें तरी करता म्हणून. हांव लोकांक सांगूंक सोदता की काँग्रेस आनी बीजेपी जी आसा जेन्ना ते ऑपोजिशनाक आसता, जेन्ना ते ऑपोजिशनाक बसता तेन्ना तांकां गोंयकारांचो उगडास येता, तेन्ना तांकां दिसता गोवा इज फॉर गोवन्स म्हणून. पण जेन्ना ते रुलिंगाक येता तेन्ना ते आपल्या पार्टीचे हाय कमांड जे सांगता ते भाशेन ते करता आनी गोंयकार ते टायमार ते विसरता गोंयकार कोण आनीक कॉर्पोरेट कोण ते. आयज म्हाका एक आनीकूय भिरांत दिसता, एक व्हड भिरांत दिसता. ती व्हड भिरांत म्हणजे जरी तर आयज आमचो लोक उठोना आनी 2022 जरी तर आमकां सपोर्ट करिना, आमकां निवडून हाडिना, कित्याक आम आदमी पार्टीचे स्टँड क्लियर आसा. आमकां डबल ट्रॅकिंग जाल्ले नाका, आमकां गोंयांत कोल हँडल केल्लो नाका. गोवा इज अ टुरिझम स्टेट. कोल हँडल केल्यार टुरिझम काबार जातले. नुस्तेकार भाव फिशिंग अँड फार्मिंग आमचे मेन ऑक्युपेशन जे आसा, आमचे नुस्तेकार भाव सोंपतले, आमचे फार्मर्स सोंपतले. कितलींशी ट्रेडिशनल घरां, एज ओल्ड हाऊसेस आनी लोकांच्यो प्रॉपर्टीजां जी आतां एक्सटेंड करून व्हरपाक सोदता फक्त एका अदानीक सपोर्ट करपाक, एका कॉर्पोरेटाक सपोर्ट करपाक. हांव मागता लोकां ताईं जरी तर 22
तुम्ही आपाक सपोर्ट करनासतना जर तर काँग्रेस आणि बीजेपीक सपोर्ट केलो जाल्यार आय एम स्कॅर्ड दॅट बीजेपी मायट परचेस मोर MLAs फ्रॉम काँग्रेस आनीक परत सेम जातले जे आयज जाता ते आनीक एके भाशेन ते गोंय पाड घालपाक आनीक गोंय फ्रॉम आमचे एक भाशेन म्हणणे आसा आमचे नितळ आनीक क्लीन आनी संस्कृतायेचे गोंय म्हणून ते म्हाका दिसता कोळशाचे गोंय करून काडटले आनी टुरिझम आनी इकॉनॉमी डिस्ट्रॉय करून उडयतले. कोल ट्रान्सपोर्टेशन आता जायना कोल ट्रान्सपोर्टेशन जायना आता डेफिनेटली जाता न्ही जाता डेफिनेटली जाता. काँग्रेस आणि बीजेपी हे दोन मिळून करता ना. सी बेसिकली द थिंग इज व्हेरी सिंपल. काँग्रेस आणि बीजेपी जे आसा ते हाय कमांड हे करता. दुसरे म्हणजे ते कॉर्पोरेटाचे जे फंडिंग असता हाचेर ते चलता. सो व्हेन यू टेक फंडिंग फ्रॉम द कॉर्पोरेट यू डेफिनेटली गॉट टू लिसन टू देम. फाल्यां म्हाका दिसता आयजचो आमचो सीएम जो आसा बाब प्रमोद सावंत फाल्यां जरी तर ताका कोणे बरो व्हडलो फंडिंग हाडून दिलो म्हाका दिसता तो गोंयचें नांव चेंज करून दिवून आदानी ते प्रायव्हेट लिमिटेड करपाक शकता. थंय आनीक इश्यू येयलो. आयज लोक रस्त्यार येता तेन्ना हेंका कळटा बाबा लोक ओपोज करता. तुका दिसना लोकांक सगळें खबर आसा आनी तुमकांय खबर आसा हो कोलाचो इश्यू हेच्या पयलीं असेंब्लीक येवंक ना. इन द इयर 2010 मातानी वॉज ओपोजिंग इट. सर मातानी वॉज ओपोजिंग इट. टायमार काँग्रेस हितून आसले ते टायमार ते गव्हर्नमेंटान आसले त्यांचो सरकार चलतालो ते पावरान आसले. आयज ते ओपोजिशनाक पडले आनी इलेक्शनाक फक्त 1.5 वर्सां ना. हाका लागून ते आयज आवाज करता कित्याक दे आर स्कॅर्ड दॅट दे विल लूज देयर सीट्स. काँग्रेस करता हे कोलाचे इश्यू पॉलिटिक्स करता काँग्रेस. काँग्रेस फक्त पॉलिटिक्स करपाक सोदता हाचेर आनी कांय करूंक सोदना. लोकांचो जो मुवमेंट आहा हो हायजॅक करूंक सोदता आनी एके भाशेन सिंपथी गेन करूंक सोदता. पण सगळ्या लोकांक खबर आसा की 2010 बर्थ एक्सटेंशन काँग्रेसान दिल्लें म्हणून आनी हाच्या मुखारूय आमी काँग्रेसाक एक्सपोज करतले बीजेपीकूय एक्सपोज करतले. तेच भाशेन थोडी ओपोजिशन पार्टी आहा हांचेय लिंक आमी एक्सपोज करतले. बिकॉज पीपल नीड टू नो व्हॉट इज देयर बिहाइंड द कर्टन. थँक्यू. ते सपोर्ट दिता ते तुमकां दिसना ते बीन एका सायडीन बॉल करूंक शकता ना म्हाका दिसना ते बंद करूंक सोदता. ते जर तो बंद करूंक सोदताले जाल्यार ते अर्धा दिसाची असेंब्ली सोडून ते वचना आसले. ते असेंब्ली रावन झगडटा आसले. तांकां लोकांनी झगडपाक असेंब्ली दिल्ली आसा. तांकां रस्त्यार येवन झगडपाची गरज ना. असेंब्ली ताणें केन्ना हो इश्यू घेतला. जर तर तांकां दम आसा हांव चॅलेंज करता काँग्रेसाक आनी ओपोजिशन पार्टीक हांव चॅलेंज करता. आप चॅलेंज करता तांकां. जर तर तांकां दम आसा जाल्यार तांकां सांग. हांव काँग्रेसाक आनी ओपोजिशन पार्टीक सांगता परत असेंब्ली ओपन करपाक लायात आनी असेंब्लीक हो इश्यू घेयात. तुमकां लोकांचो इतलो मोग आसा जाल्यार. काँग्रेस ओपोजिशन पार्टी म्हणजे दुसरी काँग्रेस दुसरी ऑपोजिशन पार्टी म्हणजे तुझी MCP आसा गोवा फॉरवर्ड आसा. त्यांच्या वतीनं काय म्हणणं तो काँग्रेस म्हणता सर ऑपोजिशन लीडर जो आसा तो सध्या काँग्रेसीचो आसा न्ही. जर त्याच ऑपोजिशन उरलेल्या पार्टी नाही व्हडल्या पार्टीचे अलेख घेतलेलो आसा हितून. जेन्ना जेन्ना ते ऑपोजिशन येता तेन्ना तांकां लोकांचो उगडास येता गोंयचो उगडास येता गोंयकारांचो उगडास येता. पण जेन्ना ते रुलिंगाक आसता त्या टायमार तांकां उगडास येना.